नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या बिग स्टोरी कार्यावळी तुमकां सगळ्यांक येवकार. गोंयांत थोडे दीस पयलीं मनसून पावलो. गोंयानूच न्हय तर आख्ख्या भारतांत मनसूनाची गरज आसा. गेल्या वर्सा कमी पावस पडिल्ल्यान लोकांक खूब लुकसाण जालें आनी भारताच्या अर्थवेवस्थेचेर थोडो परिणाम जालो. अंदू मनसूनाची सुरवात पळयल्यार ती लोकांक बऱ्याक पावतली अशें दिसता. आयची बिग स्टोरी आसा ही ह्या मनसूनाच्या झडीचेर. आता अशें म्हणटा म्हणटा एकदाचो पावस कोसळपाक सुरू जालो. अंदू जुनाच्या दुसऱ्या सप्तकांतल्यान पावसाक सारकी सुरवात जाली. पुराय गोंयभरांतल्या सगळ्या तालुक्यांनी पावसान हजेरी लायली. अंदू सुरवेकूच पावस घोग्यांनी पडपाक सुरू जालो. बाजारांत शाळांतल्या भुरग्यांची आनी तांच्या पालकांची छत्र्यो रेनकोट घेवपाक गर्दी पडल्या. सगळे कडेन लोक छत्र्यो रेनकोट घेवन वतना दिश्टी पडटात. पावसान सगळे कडेन थंडाय पातळायल्या. जुनूच पावसाचेर निंबून आसा. पावस ना जाल्यार भारताचो कणोच मोडटलो. पावस पडूंक ना जाल्यार भारतांत कितल्या आनी कसल्या संकश्टांक तोंड दिवचें पडत हें आमकां हिंदी आनी हेर चित्रपटांनी पळोवपाक मेळटा. आदी सगळे लोक जून म्हयनो लागलो रे लागलो की पावसाची देवाची कशी वाट पळयताले. पावसाक 2 दीस उशीर जावप म्हळ्यार लोक वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन त्या वेळार पावस पडचो म्हणून गाराणी घालताले. झाडां पेडां जनावरां आनी हेर जित्राबाक सगळ्याकूच जगपा खातीर पावस जायच. हे जीव जित्रावळीची जीण पावसाचेरच फुलता. भारतांत जून ते सप्टेंबर असो 4 म्हयने पावस पडटा. हिंद महासागरांत पावसाचें वातावरण तयार जाल्या उपरांत तो भारताच्या आनी हेर आशिया खंडांतल्या देशांनी वता. भारतांत पयलीं पावस सुरू जाता तो केरळ आनी तामिळनाडू. सादारण जुनाच्या 1 तारखेक केरळांत मनसून कोसळपाक सुरू जाता. केन्ना केन्ना हो पावस 2 ते 3 दीस बेगीन पावता जाल्यार केन्ना केन्ना उसरां. केरळा 1 जुनाक पावस कोसळपाक लागलो की मागीर 15 जुलय मेरेन पुराय भारतांतल्या सगळ्या वाठारांनी धरता. केरळांत पावस सारको धरलो की मागीर सुमार 7 दिसां भितर तो गोंयांत कोसळपाक लागता. केन्ना केन्ना गोंयांत मनसुना पयलींचो पावस सरसरपाक लागता. केन्ना केन्ना हो पावस इतलो घोग्यांनी पडटा की लोकांक नाका शेवट करून सोडटा. मनसून सुरू जातना नेटान घडघडटा आनी जोगलां मारता. अंदू मनसून गोंयांत पावपाक मातसो कळाव जालो. मनसुनान गोंयांत पावल दवरलें आनी सगळ्याक थंडाय तर पाताळीच पूण बरीच लुकसाणी केली. मनशाच्या जिणेक थाकाय दिवपी हो मनसून केन्ना केन्ना मनशाच्या जिवार उठ्ठा. मांद्र्या पेडण्या वाठारांत झडपून पडिल्ल्या पावसान एका लायटीच्या खांब्यावयल्यो वायरी पडून एका बायलेचो जीव घेतलो. वास्को फोंडे आनी हेर वाठारांत पावसाची जी झड मारली ते झडीन कितल्याशाच लोकांची लुकसाणी केली. सादारणपणे झाडाची फांदी पडली, चुडत पडले जाल्यार केबल तुटलेलो आमी आयकतात. हांगा झाडाची फांदी पडूंक ना, केबलूय पडलेलो ना, हे झाडूय पडलेलें ना, चुडत पडलेलें ना. फक्त लूज आनी ज्यो वीक डिटोरिएटेड कंडिशनांतल्यो जे केबल्स आसात ते वाऱ्यान हालून एकामेकाक तेकल्यात, स्पार्क जाले आनी पडल्या. जे जिर्णावस्थेंतले केबल आसात जे 30, 35, 40 वर्सांचे आसात ते बदलले वचनात. आतां ही घटना जाली म्हणटकीर ह्या वाड्यावयले बदलले वयतले म्हाका खात्री आसा. पूण दुसरे कडेन जी गोश्ट ती कंटिन्युअस जावंक जाय ती जाल्ली वचना हेचें म्हाका दुख्ख दिसता. पावसूय जोरान पडलेलो, कांय रस्त्यार माड पडले, झाड पडले. हांगा एक बंदरान म्हणटा थंय घराचेर खानावळ एकट्या घराचेर पडलो. तशेंच नमशीन थंय माड पडले, एकट्या घराचेर थोडें झाडाचें जालें, लुकसाणी जाली. तशी बोकडवागान आनी उणीर आगापुरा एवढे बारीक बारीकशे मातशे झाडां पडलेलीं आसा. लायट मातशी लायटी खांब्याचेर वायरीचेर झाडां पडोन एक 4-5 वरां लायट नाशिल्ली आमकां. तुम्ही कोणाक फोन केलो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक? फोन केलो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक. इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट
येवंक ना पुलिशेक फोन केला ते मागीर मागीर पुलीस येयले आनी मागीर इलेक्ट्रीक मनीस येयले हांवें म्हणून ती पडले म्हणटा आमकां कळ्ळें म्हणटा आमी येयलो ना रे कितली खामी पडले आनी कितें चाललें गेले दोन गेले केन्ना पर्यंत तूं गेले काम जातलें आमी काम स्टार्ट केलें आतां पळय दोनी खांबे हाडून उडोवपाक जाय उप करपाक जाय त्या नंतर लायन ओडपाक जाय कितें पडलें तेचे लायनीचे कशें झाड आसता गव्हर्मेंटान लायल्या ते झाड पडलें जिणेक कोमरी फुलोवपी हो मनसून जीण घेवपाकूय फाटी सरना पूण हो पावस सगळ्यांकूच जाय जायसो शेतकारांक हो पावस म्हळ्यार सगळें कितें गोंयांतूच न्हय तर अख्ख्या भारतांतले शेतकार पावसाच्याच भरवशाचेर असतात भात गंव नाचणे ज्वारी आनी हेर सगळ्या प्रकारच्या कड्डान ह्या पावसाचेरूच फुलता आनी फळटा पावसान अदीं दडी मारली जाल्यार ताचो परिणाम मात शेतकारांकूच भोगचो पडटा आता शेतां सुद्दां धरली जाल्यार नांगरपाचें की ना लोकां फुडें मोठो प्रश्न उबो जाता कारण पावस नांगरले जाल्यार पावस येयना आनी नाका तेन्ना पावस तयार जाता अशें जाता आदीं लोक कशे पावसाची तयारी टायम टू टायम करतले आनी जातले मे म्हयनो लागलो म्हणजे लोक पावसाचे तयारीक लागले आतां तशें जायना एक पावस अवेळी पडल्या मागीर लोकांचें सगळें हें जाता तुमी अशी पयलीं रोपण मारताले येन्ना म्हणल्यार रोपण जातालें हय आनीक मागीर नांगरपाक सुरवात केन्ना करताले पयलीं तो पावस पडना करताले एप्रील म्हयन्याक हय आनी मागीर आतां मागीर ह्या म्हयन्यांत कितें तेरा तेरा मागीर पावस ना आतां नांगरचें मेळना नांगरचें मेळना ना आतां कितले दीस पर्यंत पावस पडना कितले दीस पावस पडना कोणाक सांगता न्ही आतां पावस पडना जाल्यार कितें जातलें मागीर कितें जालें सांगपाक जायना अजून जोता बांदूंक ना आतां ह्यान फुडें जोता बांदतना एका दिवशी तरवे शेताक पडटा बी पयलीं तसो जायनासला पयलीं ह्या शेताचा काडला दुसऱ्या शेताक लागला आतां तशी शेताक करिना न्हू आमी पावसा खातीरच पावसा खातीरूच पावस टायमार लागना पर्यटन विकास महामंडळान पर्यटकां खातीर नव्यो पॅकेजीस घोशीत केल्यात These packages are aimed at providing tourists wholesome experience about Goan monsoon, staying in different residencies on the beaches, etc. Then we take them on North Goa, South Goa tour, we take them on a cruise, we take them to different places in Goa, temples, churches, mosques, etc. to visit. So we want to make them make these packages self-containing and aimed at providing tourists a glimpse of Goa within those 4 or 5 days that they would be staying in Goa. हय मान्सूनान जनरली रेट्स कमीच आसता म्हणून आमी कितें केलां लो रेट्साचो लोकांक फायदो मेळचो म्हणून आमी त्यो लो रेट्स वी हॅव कंबायन्ड इनटू द ओवरऑल पॅकेज एंड गिवन अ गूड पॅकेज फॉर दीज पीपल कशें बुकींग केलो बरें आसा देर इज बीन गूड रिस्पॉन्स फॉर अस एंड स्पेशली कितें आसा यू कॅन बूक दीज पॅकेजीस एट एनी टायम इवन ड्युरींग हॉलिडेज ड्युरींग नायट दे नीड नॉट कॉल अप एनीबडी दे जस्ट गो टू द वेबसायट click on the site and then they reserve it. So we are doing quite well. We are happy with the response. बरो रोखलो तरी अख्ख्या भारतांत मात त्या निमतान पावस बरोच कमी पडिल्लो ताका लागून शेताचेर ताचो परिणाम जाल्लो पोरूची कड्डनावली दर वाडिल्ली ताचें मुखेल कारण म्हळ्यार पोरू पडिल्लो कमी प्रमाणांतलो पावस Why there's high inflation if you are going to ask us? Well, one of the thing is food output. The food output, there was a slowdown in the food output. The southwest monsoon in 2009, we found that the monsoon was less by about 20% or so and compared to the LPA. And later you will find after that, you will find in the post-monsoon season, the rainfall was a little bit better, but in the winter season, again you will find it was a little bit less. So the monsoon situation was one of the factors. पावस पडपाचें प्रमाण दिसान दीस कमी जात आसा ताचें कारण सोदपा खातीर संवसारभरांतले विज्ञानीक युद्ध पावंड्यार अभ्यास करीत आसात
चडसो पावस जो आसा तो जमनीर पडच्या परस दर्यांतूच चड पडटा अशें फाटलीं 27 वर्सां पावसाचेर अभ्यास करपी NIOचे विज्ञानीक डॉ रमेश कुमाराचें म्हणणें आसा. इक्वेटोरियल इंडियन ओशन एंड द सदर्न इंडियन ओशन गरमी खूब जाता. टेम्परेचर 1 डिग्री वाडलेलें आसा लास्ट 50 इयर्सान. ताजे ह्यूज रिपरकशन्स आसा. रिपरकशन्स म्हणल्यार मॉइश्चर आमचे ते इंडियन सबकॉन्टिनेंट नाल्यार पेनिन्सुलर इंडिया वचपा आसले ते थंय वचूना. ते वचून येतले ते इक्वेटोरियल इंडियन ओशनाक वता. इक्वेटोरियल इंडियन ओशनाक गेले जाल्यार थंय पावस आतां आमी पेनिन्सुलर इंडिया केरळा कर्नाटका गोवान पडचे आसले पावस ते इक्वेटोरियल इंडियन ओशनाक पडता. सो ते बरें ना न्ही. ते उदक हांगा पेनिन्सुलर इंडिया पडल्यार आमकां पिवपाक आनी इंडस्ट्रीज आनी एग्रीकल्चराक लागता. आतां इक्वेटोरियल इंडियन ओशनाक पडलें जाल्यार थंय वाडलेलें आसा ते नॉट much importance from the Indian subcontinent point of view. A certain amount can be because of the natural warming astale, but the global warming is if you look at the whole last 50 years Indian Ocean is the maximum warm jalal sir. Even if you look at as compared to Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Equatorial Indian Ocean last 50 years warmest area in the global oceans Indian Ocean is sir. ताका लागून ते हें जाता. पावस पडपाचें प्रमाण कित्याक लागून कमी जाला हाचें कारण सोदपा खातीर केंद्र सरकार लेगीत अभ्यास करीत आसा. We know that this year monsoon cycle there was a huge drought we faced. Is it because of climate change? We don't know. It's very clear that the global warming phenomena is real. Now, what exact impact it will have, how much sea level will rise, what will happen to monsoon cycle, what will happen to diseases, tropical diseases change, new diseases come upon us and all that. I think this is a complex prediction, complex modeling. Thousands of scientists throughout the world are involved in building mathematical models, making studies and all that. So I think any quick decision or a prediction will be risky, I think. We have to continue to research, continue to find answers, collaborate globally. That's very important. The sun is shining, oh so hard. The land has dried, it's so parched. The fields are hungry, rivers thirsty.